राम सगळ्यांच्या मनान आसा। आयज आमी गोमंतकात आमच्या ऑफिसात रामाक कसो आमच्या अंतर्मनातलो राम कसो सेलिब्रेट करता हे आमी तुमकां दाखयता। तर हे आसा आमच्यो गोमंतकाच्यो ज्यो पडद्या फाटल्यान काम करता। आमी जाणून घेवया आयज जो रामाचो अयोध्येन सुवाळो जालो त्या फाटभुंयेर हे कितें अशें आयोजीत केला आनी एक लूक घेवया। येस, आमी आतां दिवाळी कशी मनयतात तशीच करून आमी उमेदी आनी उजवाड फांकोवन सगळ्यांच्या मनात तशेंच सगळी कडेन उजवाड फांकोवन भारतांत आयज राम प्रतिश्ठान केल्लें आसा आनी आतां आमी तेच निमतान हांगा आमी दिवली पेटोवपाचें काम केल्लें आसा। आमी सदां अग्निहोत्र करतात। आमकां दिसलें की आमी रोज अग्निहोत्र करतात तर आमी हे कित्याक करपाचें ना, म्हणून आमी आजच्या दिसान दिवे पेटोवपाचें हे केलें। अशी खुशी आमकां एक अशी खुशीशी जाता अशी कितें तरी अशें म्हणजे बरें अशें इतलें आमी रोज कितें कितें करतात तर हेंय आमी आज करूया अशें आमी ठरयलें। आमच्या वतीन एक हिस्टोरिकल डे सेलिब्रेशन, छोटीशी हिस्टोरिकल डे सेलिब्रेशन करता। एक म्हणजे व्हडली हिस्ट्री घडलेली आसा। सो आनी आमच्या वतीन एक धाकटोसो आनंद उत्सव। जय श्रीराम। आयज अयोध्ये श्रीराम प्राण प्रतिश्ठाच्या सुवाळो देशभर मनयता आनी आयचो अविस्मरणीय असो दीस। आमी आज ऑफिसान आसा तरी टायम काडून हे ज्योत पेटयल्या आनी आमी एक सहभागी जाले। जरी घरा कडेन आमी ना तरी आमी ऑफिसान येवन ज्यो ऑफिसान ज्योत पेटयल्या तेतून आमचोय सहभाग म्हत्वाचो अशें आमकां दिसता। जय श्रीराम। सो हे पर्व नवीन पर्व अशें आमचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां। खरेंच हे नवे पर्व एकचाराचे, हे नवे पर्व एक अयोध्याचे, हे नवे पर्व राम लल्लाचे। सो विथ दीस हांव रश्मी नरसे जोसेलकर आनी आमचे जे दीस आसा जे पडद्या फाटल्यान आहा आनी कॅमेरा फाटल्यान आसा वर्षा आश्वेकरा वांगडा सायनिंग ऑफ। गोमंतक टीव्ही पळयत रावा आनी मुजरत आमकां तुमचें सजेशन दिया। Oh,